आमचे ट्रान्समिशन सिजन जो आसा तो आमचो पावस स्टार्ट जालो तेन्नाच्यान स्टार्ट जाता. सो इट कूड बी मेन बेगीन प्री मन्सून शावर जाल्यार मेच्यान स्टार्ट जाता अप टू द एंड ऑफ रेन्स. लास्ट इयर आमकां जुलयाच्यान ऑगस्टाच्यान केसीस स्टार्ट जाल्यो, कित्याक लास्ट इयर पावस लेट स्टार्ट जालो. जुलयान भरपूर पावस पडलो. देन आफ्टर दॅट देर वॉज इरॅटिक रेन, स्कॅन्टी रेन. पावस पडटा मागीर पावस थांबता. तेन्नाच्यान आमकां ऑगस्टच्यान लास्ट इयर केसीस स्टार्ट जाल्ल्यो आनी वी हॅड गॉट अप टू ऑक्टोबर बिकॉज द रेन्स कंटिन्यूड टील ऑक्टोबर. सो ह्या वर्सा आमकां थोड्यो पयलीं केसी जाल्यो इन प्री मन्सून सिजन्स. दीस वॉज बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस. आतां तांकां उदक कमी मेळटालें, स्पेशली सम ऑफ द मायग्रंट सेटलमेंट एरियाज लायक खरसवाडो, मागीर खोर्ली, दीस इज इन म्हापसा. मागीर थोडी एरिया ऑफ साखळे इन हावजींग बोर्ड, म्हणजे ते रेंटेड पॉप्युलेशन. इवन वी हॅड गॉट इन भाटलें where there are rented population. Then in Bicholim also we had all these thing, and we had in Vasco, Wade, New Wade. ह्यो एरियान आमकां प्री मन्सून जावच्या पयलीं आमकां केसी जाल्यो बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टीस. थोडे शिवोले आमकां मेळिल्ल्यो बिकॉज ऑफ द वर्कर्स हू हॅड कम वीथ फिवर. एंड इफ यू डू नॉट लेट वॉटर टू स्टॅग्नेट, उदक एकठां करूंक दिना जाल्यार आमकां मस्किटो जावचे ना. म्हणून आमी सांगता तुमी बालद्यो भरून दवरता आनी कितेंशें बकेट आनी कितें घडे भरून दवरता जाल्यार ते 2 दिसांनी किंवा 3 दिसांनी तरी उदक चेंज करा, उडया, तें धुया, परत भरा. कित्याक आतां ते दर प्रत्येक मनशांनी एक दीस धरपाचो, शेनवार किंवा आयतारी खंयचो दीस धरपाचो, आपलें घर आनी घरा भोंवतणी आपल्याच घराच्या प्रत्येक फ्लॅटान they have to take care of any water stagnation. Last year we got lot of cases in Panji in housing societies. थंय कित्याक काय म्हणल्यार फ्लावर पॉट्साचे पण प्लेट्स आसता, थंय उदक भरिल्लें आसता.